आयज आमी आहा ओल्ड पाटो ब्रिज जो 16th सेंच्युरी ह्या तेंपार हो बांदलोलो आनी ह्या ब्रिजाचेर कितल्योच गाडयो कितल्योच लोक वचोनूय आयज पासून हो ब्रिज उबो आसा आनी आमी पळयता की ह्या रस्त्याल्यान तरी आजून पासून गाडयो चलत आहा 1634 ह्या वर्सा हो पोर्चुगेज टायमार रिजीम आसले तेन्ना हो पूल बांदलोलो आनी हाजे वयल्यानूच हो आसलो एक मेन रूट जो कनेक्टींग ऑल गोवा फ्रॉम पणजे बसी वयताल्यो. तर आयज हाज्या वयर चड म्हायती दिवपाक आमच्या बराबर आसा आमचो प्रजाल बाब जो ताका सगळी इतिहास आहा ह्या ब्रिजाचो ताज्या कडच्यान आमी आयकून घेवया आनी कितें आनी ह्या ब्रिजाच्या फुडें आनी कितें आसा तेंय तो आमकां सांगतलो. जशें आमी गोमंताक सदांच आदले इतिहास मांडून दवरपाक आमी प्रयत्न करता. आयज आमी ओल्ड पाटो ब्रिजार आसा आनी तुमी आमच्या बराबर आसा. येवकार तुमकां सर. नमस्कार सर. ह्या ब्रिजाची आमकां थोडी म्हायती दी. कितें ओल्ड पाटो ब्रिज? हय, पाटो ब्रिज हो आतां आमी रावल्या ती पणजेचे ताजें एक्सटेंशन रायबंदर टू पणजी हांगा पर्यंत हो पोंत दे लिनारीश म्हणजे पोर्चुगीज गव्हर्नर लिनारीश म्हणून आशिल्लो. पोंत म्हणल्यार ब्रिज पोर्चुगीजान. सो ताज्या काळान हो लॉंगस्ट ब्रिज बांदिल्लो तेन्नाचो एशियांतलो लॉंगस्ट ब्रिज. एशियाचो लॉंगस्ट ब्रिज आनी तो बांदिल्लो 1632 ताजें फावंडेशन घाल्लें आनी 1634 तो कंप्लीट जालो. सो यू कॅन इमॅजीन 17th सेंच्युरीचो म्हणजे 1632 to 1634 म्हणजे 17th सेंच्युरी हाजो ब्रिज अजून पर्यंत विथस्टँडींग द रेवेजीस ऑफ टायम आनी टायड आनी इतले हेवी व्हेहिक्युलर ट्रॅफीक आसून सुद्दां तो रायबंदर टू पणजी आनी हो एक्सटेंशन अजून पर्यंत इंटॅक्ट आसा. आनी 1632 हो जेजुईट मिशनरी जे आशिल्ले ओल्ड गोवा तांची एक्सपर्टीज दिवन आनी अशेंय म्हणटात की हांगा फुडें घर घाणेकाराचें घर आसा घाणेकाराचें. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डस्ट हावजीस ऑफ पणजी. आमचे ओल्ड हे आहा ते असेंब्ली तेजे फाटल्यान आहा ते हांगा हें आसा ते फुडें. सो तें वन ऑफ द ओल्डस्ट हावज ऑफ पणजी. तांच्या घरांतलो एकटो त्या काळचो सिवील इंजिनियर जेजुईट मिशनरींनी एम्प्लॉय करून आनी ते लिनारीश पोर्चुगीज गव्हर्नरान एम्प्लॉय करून हो ब्रिज बांदिल्लो. आनी ताज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो आख्यायिका आसा एका रातीन एका वाटेन. ते तशें आमी बिलीव करना पूण हो लॉंगस्ट ब्रिज ऑफ एशिया. एन्ड दॅट टायम तांणी जाम वापरले ओके लाकूड आनी लॅटरायट स्टोन. आनी त्या पणजे टू रायबंदर जो कॉजवे आसा ताका पोनाक 44 आर्चीस आसा बिल्ट ऑफ 44 आर्चीस बिल्ट ऑफ. इट्स अ ब्रिज तो पोंत म्हणजे ब्रिज. ताज्या वयल्यान तो पोंत करून पाटो जालो. पाटो म्हणटा ते कित्या खातीर पोंत करून तो पाटो जालो ताजे वयल्यान म्हणून पाटो म्हणटा पाटो ब्रिज. आमकां इतली म्हायती नासली हाजी. फुडें वयचे पयले हो बोर्ड आमी पळयला हिंगा. हे बोर्डाची कितें हो बोर्ड न्ही हो पोर्चुगीज टायमा वयलो. इनफॅक्ट जर तुमी पयलींचे फोटो पळयले म्हणजे बिफोर लिबरेशन हो तुमकां बोर्ड दिश्टी पडटा. एन्ड दीस इज अ हिस्टॉरिकल सायनेज. हातून पळय हो गांव न्ही तिणें खंयच तुका मॅपार सुद्दां दिश्टी पडचो ना. खंयच मेन्शन ना. आनी कोणाक गोंयकारांक हो तिणें गांव खंय आसा तो खबर ना. बट इट इज ऑन द मोलें सायड. दॅट सायड पळय कोलें मागीर मोलें म्हणजे हो धारबांदोडा तालुकान तिनाय घाट मागीर थंय आसा तो 70 किलोमिटर्स फ्रॉम पेंजी. मागीर कोलें 63 किलोमिटर्स. मागीर हांगा हें बरयलां पळय मारगांव 33 किलोमिटर्स. वास्को 33 किलोमिटर्स. तेन्ना वास्को म्हणनाशिल्ले मोर्मुगांव म्हणटाले पूण तें ताणें मोर्मुगांव बरयलां. कोर्तालीम 16 पोर्चुगीज टायमा वयलो सगळे बसी. हय पोर्चुगीज टायमा वयलो. सो अजून पर्यंत ही सायनेज आसा. आनी हो ब्रिज जो आतां जे इट वॉज बिल्ड ऑन रोमन आर्क स्टायल. सकलचे आर्चीस आसा पळय रोमन स्टायल. आनी 1859 वर्सांनी हो ब्रिज परत मातसो स्ट्रेंथन केलो पोर्तुगीज गव्हर्मेंटांनी 1859 वर्सा. सो हो पळयल्यार जो तुमी ब्रिज आसा हांगा फुडें देंवचार आसा. ओके आनी हो केन्नाच्यान लोक ताका पुजतात म्हणजे पणजेचें हें एंट्रन्स ओके दीस ब्रिज. आनी यू वील फायंड द बॅलस्टर्स आनी असो कर्वड हातून आसा.
आनी आतां पळय एक म्हाका सांगपाक जाय की आमच्या गव्हर्मेंटांनी जे मांडवी ब्रिज बांदिल्लो तो पडलो, पण हो पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान बांदिल्लो पाटो ब्रिज अजून पर्यंत आसा, विच मीन्स दॅट टायम देर वॉज नो करप्शन. तो 1919 कितें पडलेलो तो ब्रिजाचेर. हय, तो 1986 5 जुलय 1986 पडलो मांडवी ब्रिज, जो 1970 बांदिल्लो. पूण हो ब्रिज 1632 बांदिल्लो आनी 1634 कंप्लीट जाल्लो. म्हणजे केन्नाच्या टायमार, म्हणजे त्या टायमा वयलो ब्रिज अजून पर्यंत हांगच्यान कितली ट्रॅफिक वता, कितले हें आसा, अजून पर्यंत तो इंटॅक्ट आसा. आनी दॅट कॉजवे लोकांक खबर ना की तो दॅट इज अ ब्रिज म्हणून फ्रॉम रायबंदर टू पणजी. ब्रिज असो तो कंटिन्यू सारको असो वचून थंय मागीर सारको रायबंदरा तो पावता. त्या रायबंदरा पाट्यारूय पोंत म्हणटात, पाट्या वयल्यान हाकाय पाटो ब्रिज, ह्या एरियेकूय पाटो म्हणटात. ते पोंत ब्रिज हो पाटो जालो. पाटो एरिया आहा तिका जॉयनिंग पॉयंट हे आसले तेका लागून. हय, बिकॉज सी एक्चुली तेन्ना कितें जालें, ओल्ड गोवा मागीर वॉज द कॅपिटल ऑफ पोर्चुगीज न्ही, टू लिंक पेंजीम विथ ओल्ड गोवा आनी येवपाक मदीं हें आशिल्लें न्ही, रिवर मांडवी, ते जॉयन करपा खातीर लोकांक येवपा खातीर तो ब्रिज बांदिल्लो. सो दॅट आफ्टर 1634 पीपल कूड कम इजिली टू पेंजीम. ओके, आनी मागीर इवेंच्युअली पणजे 1843 कॅपिटल जालें, प्लेग ओल्ड गोवा आयलो. सो दीस बिकेम अ इम्पॉर्टंट ब्रिज लँडमार्क आनी अजून पर्यंत तसोच इंटॅक्ट आसा. खरें ग्रेट सिवील इंजिनियरींग, ग्रेट आर्किटेक्चर आनी ग्रेट तांची बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी. फातोर आमी पयले भितर ते स्पेशल फातोर तेणी. ते फातर लॅटरायट स्टोन आनी तो जाम वूड, ते सगळे जॉयंट कशें करताले की गोड, जॅगरी, मागीर चुनो, लायम आनी सँड, रेंव हें करून ते जॉयंट केल्या. सिमेंट नासलें. सिमेंट ना, नो सिमेंट, ह्या ब्रिजाक सिमेंट ना. मागीर ताणें आतां हें चेंज करता आसतना मागीर आमी ते ओपोज केल्ले, ते सिमेंट बिमेंट घाला ते स्ट्रेंथन करपाक. पण सो यू कॅन इमॅजीन दॅट सिवील इंजिनियरींग, तांची टॅक्नीक आनी आर्किटेक्चर आनी तांचे अजून पर्यंत देर वॉज नो करप्शन न्ही. जाल्यार आमचे ब्रिज कित्याक तर पडटात क्रॅक, आतां पळय हाजेर सुद्दां क्रॅक डेवलप जाला. पूण दीस यू कॅन सी इट्स अ रियली वंडर ऑफ इंजिनियरींग. पूण ही आमकां कोणाक म्हायती नासली की तुमी सांगले की हो ब्रिज आमचे रायबंदर विलेज आहा तेका कनेक्शन, तोय ब्रिज आसलो. दॅट होल थिंग इज अ ब्रिज. टोटल 44 आर्चीस आसा. 44 येस. आनी एक गजाल सांगपाक जाय म्हणटा ती आतां याद जाली म्हाका. त्या कॉजवेन न्ही मदीं एक स्ट्रक्चर आसा, तें मोडलां, म्हणजे कंप्लिटली इट इज इन अ डिलॅपिडेटेड. हय, ते सायडीन आसा पळय ते स्ट्रक्चर. हय, ते दॅट वॉज अ कस्टम्स हावस. थंय टोल्स कलेक्ट करताले पोर्तुगीज टायमार, आनी तेंय आसा पडिल्लें आहा तें. सो दीस फूल थिंग न्ही इज अ हिस्टॉरिकली व्हेरी व्हेरी रिच. आनी हे बिल्डींग ओल्ड आसले PWD कशें आसलें ना, ते मागीर आयला पोर्तुगीज टायमाचेरूच, पूण मागीर आयला. पण वन ऑफ द ओल्डस्ट मॉन्युमेंट्स आय वूड से ऑफ पेंजीम इज, अपार्ट फ्रॉम आदिलशाज पॅलेस, इज दीस ब्रिज. हय, ते गाणेकाराचें घर मागीर आयलें, मागीर फुडें मामाय कामतीचें, ही सगळीं पयलींचे पणजे आमचे ओल्ड पेंजीम. तर तुमी आतां रायबंदराचें सांगलां आमी, थिंगा वचून आमी ते पळोवया. हय, रस्तो. ओके. तर आमी आतां रायबंदराच्या दुसऱ्या वाटेन पावल्या. सर आतां आमी ह्या सायडीन पावल्या, तर हो ब्रिजाचेर तुमी उलयताले. हय, हो तुका सांगलो तो हांवें. आमी त्या पणजे सायडीच्या हातून आशिल्ले न्ही, आतां आमी ह्या कॉजवे कडेन पावले, एंड ऑफ द पोंत दे लिनारीश कॉजवे. सो हांगा एंड जाता तो रोड, म्हणजे तो ब्रिज एंड जाता. आनी इट इज वन ऑफ द लॉंगस्ट, आय टोल्ड यू, इन एशिया. म्हणजे तेन्ना असो येदो व्हडलो ब्रिज त्या टायमार फूल आख्ख्या एशियेन नाशिल्लो. सो इट इज नोन एज, इनफॅक्ट आमी अंडर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आमी एक पिटिशन केल्लें अंडर गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप टू डिक्लेअर दीस एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट, बिकॉज असो सुपर्ब मार्वल ऑफ इंजिनियरींग, आर्किटेक्चर आनी कन्स्ट्रक्शन आनी गोंयान ना, म्हणजे अशें ना, जगान ना म्हणपाक शकता तुमी.
सो आमी ASI कडल्यान थ्रू युनेस्को खातीर आमी बरयल्लें तेन्ना की डिक्लेअर करचें म्हणून एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट एंड इट शूड बी डिक्लेअर्ड आय थिंक एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. ASI should pursue it because such a unique this is not there. आनी मदीं ते कितें पॅरलल ब्रीज बी बांदपाक सोदताले तेन्ना आमी ओपोज केल्ले. आतां फुडें तांणी मातशें सिमेंट घाला बट इट एक्चुअली ते लॅटरायट स्टोनाचें तें बांदिल्लें. सो यू कॅन इमॅजीन 1632 to 1634 आनी थंय एक इन्स्क्रिप्शन आशिल्लें पणजे सायडीन एक इन्स्क्रिप्शन आशिल्लें पोर्चुगीजांनी. पूण तें कितें जालें 1973 तें एक बस आयली आनी त्या इन्स्क्रिप्शनाची डॅश जालें आनी तें इन्स्क्रिप्शन पडलें उदकान पडलें आनी तें गेलें. सो ताजेर क्लियरली सगळें आशिल्लें म्हायती की 1632 ते फावंडेशन स्टोन ले केलो ड्युरींग द टायम ऑफ लिनारिश हू वॉज द पोर्चुगीज गव्हर्नर आनी 1634 तो कंप्लीट जालो आनी जेजुईट मिशनरीज वर वन ऑफ द पायोनियर्स हू helped provided their expertise to in the construction of this bridge. दिसता म्हटल्यार आतां पयल्यार आमकां तो रस्तो कसो दिसता पूण एक्चुअली इट इज नॉट. It is not. Everybody feels it is a road and but little very few people know that it is a bridge. And म्हणून ताका पोंत म्हणटा. पोंत म्हणजे ब्रिज आनी पोंत 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 करून तो पाटो जालो. दीस रायबंदर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पाटो आनी त्या सायडींतलो आमी पणजेच्या सायडींतलो ताकाय पाटो एरिया म्हणटा. तो एरिया आर नोन एज पाटो बोथ द सायड्स बोथ द एंड्स that side and this side both areas are called pato because of pont. And yeah. दुसऱ्या म्हटल्यार आमी येताना एक थिंगा ओल्ड एक आनी एक स्ट्रक्चर पळयलें कितें गोरो हे कितें. हां तें जें मोडकें स्ट्रक्चर हांगा तुमकां दिश्टी पडटा न्ही दॅट वॉज द कस्टम्स हावज वेर टोल्स वर कलेक्टेड. म्हणजे कितें जातालें हांगा सगळो रिवर आशिल्ली न्ही. सो when the bridge was constructed आनी खंयच्यान ज्यो कंट्री क्राफ्ट्स येताल्यो म्हणजे धाकट्यो बोटी येताल्यो सामान घेवन येताल्यो मीठ गोड सगळें खारें सगळें घेवन येताले पळय तांकां थंय पोर्तुगीज गव्हर्मेंटाक एक टॅक्स दिवचो पडटालो. सो दॅट वॉज द कलेक्शन सेंटर टू एंटर पेंजीम. सो दॅट वॉज द कलेक्शन सेंटर वेर दे यूज टू कलेक्ट द टॅक्सीस. इट इज स्टील देर. इट वॉज एक्चुअली ऑल दीस थिंग वंडर्स ऑफ गोवा शूड बी प्रिजर्वड. ती अजूनही हेरिटेज हितून ते येवना ते हेरिटेज हातून येवना. But it should also be preserved as a heritage structure because it is completely in a dilapidated condition. दुसऱ्या म्हटल्यार आतां हे सायडीन आमकां एक चर्च दिसता. Yeah, chapel. सो दॅट वॉज ऑल्सो. Yeah, that was built by, see, it is one of the very beautiful chapels. ते चडशे लोक त्या चॅपलाक लॉक्स दिना. ताचें आर्किटेक्चर पळय इट इज गॉथिक आर्किटेक्चर आनी तें थंय बांदलां. इट इज एट द एंड ऑफ द रोड ऑर एंड ऑफ द ब्रिज दॅट चॅपल वॉज स्टँडींग रायबंदराचें पयलींचें कॉपेल. सो this bridge is linking Panjim with Raibandar, Old Goa, and that was now and from 1634 to now it has withstood such heavy vehicular traffic and still it is standing. It is a pride of our Goa. That was the only route at that time. Yeah, only route. It is the pride of our Goa, really pride, and I feel that government should look into it, preserving it, strengthening it so that it never falls. It has not fallen and still it is preserved and it has to remain like that. चड देव बरें करूं तुमकां. तुमी आमकां इतली म्हायती दिली कितें आमच्या जनरेशनाकूच खबर नाही तर आनी चड उमेदीची खबर म्हटल्यार की आयज तुमी आमकां सांगलें की हो ब्रीज आतां म्हाका एक फिलींग येयलें की आमी आयज ब्रिजाचेर उबो आहा न्हय रस्त्याचेर तर असले जायतेच हिस्टॉरीक मोन्युमेंट्स और हे जायती टेंपल चर्चीज आमचे तरी अनडिस्कवर उरल्या हय तुमकां दिसता. हय म्हाका दिसता की गोमंतक टीव्हीन बरो इनिशिएटीव घेतला कित्याक जायत्यो गजाली गोंयान ज्यो आसात न्ही ते गोंयकाराकूच खबर ना. आतां हांगा आमच्या कॉलेजी कडेन थंय टोंका पिलर आसा. इट इज ऑफ 1859. मागीर मिरामारूच कितलेंशें आसा. अशें खूब जायती धाकटे स्ट्रक्चर्स आसा. सो दोज ऑल्सो नीड टू बी हायलायटेड एंड दे शूड बी प्रिजर्वड फॉर फ्युचर जनरेशन्स. आतां कांपाल लायट हावज उडयलो कितलें दुख्ख जालें आमकां कितें लायट हावज उडयलो 1944. सो हाजे फुडें आनी कांय उडोवपाक जायना. जी हिस्टॉरिकल स्ट्रक्चर्स आसा ती सगळीं प्रिजर्व जावन उरची अशें आमकां दिसता. तर आमी ती ताचें डॉक्युमेंटेशन करून आमी हाडटले लोकां मुखार आनी आमकांय तुमचो आदार जावं हाका दिवपाक. चड आनी चड तुका देव बरो करूं तुवें आमकां तुजो टायम दिलो म्हणून.